आज इंडिपेंडन्स डे ना मामा. आज मिगल फ्रेंडन म्हाका एक फ्लॅग दिता म्हण सांगला. हांव येता. हंग पळय मिगल फ्रेंडन म्हाका फ्लॅग दिल्ले. ए गुंडा कशी धरला रे ते फ्लॅग. सुरवेक फ्लॅग समो धरी. ए गुंडा तें राष्ट्रध्वज आस न्हय ताका तशी धर न्ही. तशें उलटा धरला रे त्या राष्ट्रध्वजाक अवमान केला म्हण कितें जाता. हां जायत ना आनी कसन कसन कोर न्ही. हांव तुका तो ऑलरेडी सांगला न्हय उलटा धरूक ना म्हणून. तें फस्ट फॉलो करका. म्हळ्यार केसरी कलर आस न्हय ते केन्ना वयरी आसका आनी पांचवे कलर सकल आसका. ताजे नंतर राष्ट्रध्वजाक आमी ग्राउंडार दवरूक ना आनी नेलार घालच्याक ना, उदकांत घालच्याक ना, ड्रेस जावन घालून घेवच्याक ना आनी खंयचेय रितीर ते मिसयूज करच्याक ना. तें एक नमुने देवाल म्हणकेच रे. आमी ताका रेस्पेक्ट दिवका, मर्यादा दिवका, ताका अवमान करच्याक नाचे. आनी एक कसन म्हळ्यार केन्नाय आमी डॅमेज जाल्लेलें पिंजून गेलेलें ध्वज यूज करच्याक नाचे. आनी सकणाले पशी इम्पॉर्टंट कसन म्हळ्यार प्लास्टीक आस न्हय प्लास्टिकाचे ध्वज वर यूज करच्याक नाच आमी. कसले ना प्लास्टिकाचे ध्वज यूज करच्याक ना. एक विषय कसन म्हळ्यार प्लास्टिकात यूज करच्याक ना न्हय. आनी एक कसन म्हळ्यार अकस्मात आमी प्लास्टिकाचे ध्वज यूज केल्ले म्हणल्याक तेदना स्वातंत्र्योत्सवाचे ते एक दिवसाचे प्रोग्राम जाल्ले मागीर केलो जन ते ध्वज काण रोडारी नेलारी हांगा थंय उडयता ते ध्वजाक अपमान केला म्हणके. तशें देखून प्लास्टिकाचे ध्वज यूज करच्याक नज. जायत ना हांव आनी तशें करना. हॅपी इंडिपेंडन्स डे. हॅपी इंडिपेंडन्स डे. हॅपी इंडिपेंडन्स डे टू ऑल ऑफ यू. जय हिंद. तुमकां हे व्हिडिओ लायक जाल्यार एक लायक कर न्हू, शेअर कर न्हू. तशीच तुमगेल कसले अभिप्राय आसल्यार कमेंट सेक्शनांत घालाती. तशींच आमगेल यूट्यूब चॅनल कोंकणी टीव्हीक सबस्क्रायब कराची.